दिवचले सेतू संगमाचेर एका अनवळखी मनशाची डेड बॉडी मेळ्ळा। ह्या मनशाक नेमके कशें मरण आयलां तें अजून स्पश्ट जावंक ना। पळयात। आज सोमारा सकाळी दिवचलच्या सेतू संगम ह्या प्रकल्पात एका अनवळखी मनशाची डेड बॉडी मेळिल्ली आसा। ही डेड बॉडी मेळ्ळ्या त्या मनशाची पिराय 50 वर्सां भितर आसूं येता असो एक अदमास आसा। आज सकाळी जेन्ना पालिकेचे कामगार साफसफाई करपाक सेतू संगम ह्या प्रकल्प सुवातीचेर गेल्ले तेन्ना तांकां ही डेड बॉडी म्हळ्यार एक मनीस निश्चित पडिल्ल्याचे दिसून आयले। उपरांत तांच्यांनी दिवचल पुलिसेक खबर दितकीच दिवचल पुलिसेन थंय वचून ही डेड बॉडी ताब्यात घेतली आनी दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात व्हेली। थंय दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। उपरांत ही डेड बॉडी आता पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMC धाडल्या अशें कळटा। ज्या मनशाची डेड बॉडी मेळ्ळ्या त्या मनशाची अजून वळख पटूंक ना, मात घडये तो भिकारी आसूं येता असो एक अदमास आसा। 2 वर्सां पयलीं ह्याच सेतू संगमाचेर एका तरणाट्याची क्रूरपणान हत्या जाल्ली। ताका लागून ह्या ज्या मनशाची डेड बॉडी मेळ्ळ्या ताका कशें मरण आयलें ते विशीं दुबाव आसा। ते सुवातीचेर ह्या ज्या मनशाची डेड बॉडी मेळ्ळ्या ते सुवातीचेर रक्ताचे डाग आशिल्ले। ताका लागून आतां दिवचल शहरात वेगवेगळे चर्चा सुरू आसात। बांबोळे जेन्ना पोस्टमॉर्टम करतले आनी ताचो अहवाल आयले उपरांतूच ताका कशें मरण आयलें तें स्पश्ट जातलें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या नांव रिपोर्टर तुकाराम सागर।